लोकशाहीचे 3 स्तंभ असतात म्हणतात. लेजिस्लेचर, मागीर एक्झिक्युटिव्ह आणि ज्युडिशियरी, आणि पत्रकारितेक 4थो स्तंभ म्हटलो वता. सुदृढ लोकशाही खातीर ह्या 4 स्तंभात पत्रकारितेचो क्रमांक नंबर 1 आसा अशें हांव म्हणटा. समाजात कितें घडलां, कितें घडटा, वारे कशे व्हांवतात, समाज मनाचे योग्य प्रतिबिंब आपल्या मिडियातसून, वर्तमानपत्रांतसून किंवा प्रिंट मिडियातसून किंवा इलेक्ट्रॉनिक मिडियातसून दिवप, ह्या जबाबदारीन जेन्ना पत्रकार भाव वागतात तेन्ना खऱ्या अर्थान लोकशाही ही योग्य पद्धतीन आणि सुदृढ पद्धतीन ती विकसित जायत वता. लोकप्रतिनिधीचेर जशी जबाबदारी असता, लोकप्रतिनिधी जसो 24 तास उपलब्ध असचो पडटा, तसंच पत्रकाराचे काम हे 24 तास असतात. आणि साधारण आमदार मंत्र्या भाषणच जबाबदारी, त्याच प्रकारची जबाबदारी पत्रकाराचेर असता. एक समाधानाची गजाल इतली की 19 वर्षाच्या काळात हांवें प्रकाशान, संदेशान शुद्धता जपली. सामकें निवड, कोणाच कडल्यान एक बातमी छापपाक पयशे आमी घेवना आनी आमच्या बऱ्यान कोण घेवन येवंक पळयना, तेंय तितलेंच खरें ओगीच केल्या. म्हणटकच ही आमी राखल्या आनी निवळ पत्रकारिता केल्या आनी फुडलीं वर्सां उरल्यान ते आतां काय कोणाक तिका प्रस्ताव जावची ना आमच्या बऱ्यान कितें घेवपाक. वयर तितलोच महत्वाची गजाल म्हाका नमूद करपाक जाय. जर्नलिस्ट गुड ह्या पत्रकाराच्या संघटनेक जे निस्तंदीक अशी भूमिका घेवन जे क्लियरपणा हे विशयाचेर उबे रावन सातत्यान ताचेर पाठपुरावण केली अशें हे उजागरच्यान हो सत्कार करून घेतना म्हाका खूब अभिमान दिसता आनी हांव विनम्रपणान हो सत्कार स्विकारता.